फिशिंग कॉर्पोरेशन तर जाल्ले जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो फिशरी डिपार्टमेंटाक हेका जायते वो आमकां जायती एक फायदो जातालो अशें दिसता। आनी हांवेनूय आयकलोलें ही फिशिंग कॉर्पोरेशन ते कोत्तले म्हणून आनी ते करून फिशिंग कॉर्पोरेशन जे करून तेजे वयल्यान सगळें काम उरलोलें वो फिशिंग जे काम आहा ते फिशिंग जेटीचे वो फिशरमॅनाचे कितें आहा ते काम अशें जातलें म्हण म्हाका आयज पासून तेजेर खबर ना, कांयच तो तें प्रोपोजल मुखार वचोंक ना, वो गव्हर्मेंटान कितें तेजेर डिसिजन घेयलेलें मेळोंक ना। पूण आयज पासून आमी फिशरी ज्यो बोट ओनर्स आयज पासून जायते आमी आयकता जे ब्लू रेव्हलेशनाचेर म्हणटा ते आमी आयकता की हे ब्लू रेव्हलेशनाचेर जायते सेंट्रलान पयसो धाडला, पूण हो पयसो कसो यूज करपा जावं तो ह्या फिशरी गोंया गव्हर्मेंटाक खबर ना। पूण आमी जायते फाटी सांगले जेन्ना हो पयसो आसा तो फिशिंग कॉर्पोरेशन घालून हो कितेंय करून हो पयसो यूज करा आनी जेन्ना जरी तर हो पयसो यूज जायना जाल्यार म्हाका दिसता अशें दिसता लायक हो पयसो परतूय वचूंक शकता। सो पयलें म्हणटा इम्पॉर्टंट म्हणटा तें हो पयसो ह्या जो फिशरी डिपार्टमेंटान जे आमच्यो ज्यो बोट्यो वो आमचेर आपण कोणूय तेका ही फॅसिलिटी करून दिवपा जाय। हांवें तशें पयलां थोड्या पयच्या दिसांनी हांवें आयकलां की गव्हर्मेंट इज गिवींग सम लोन टू रिपेर द बोट्स आनी हें तें वो सम लोन हेजेर बँकांतल्यान दिता। फर्स्ट ऑफ ऑल आमचे बोटकार जे फिशरी डिपार्टमेंटान सांगले म्हणून आमी बँकान वयता आनी त्या बँकान लेटर दाखयता, जेन्ना बँकान गेले काय ना तो मॅनेजर म्हणटा वी डोंट नो अबाउट द स्कीम and we don't have any information from the fishery department. So हितून फायनली सर्विस जाता म्हणटा ती आमची, आमी खुशालकायेन वयता आनी वचून आमी फ्री हें घेवपा फॅसिलिटी आहा म्हणटा घेवपा येता, पूण कांय जायना, फायदो जायना। सो हितून म्हणटा तें कितें आहा उलयतलो मनीस उलयन वयता, गव्हर्मेंट बेस्ड ऑफ फोट मारता, आमकां आमच्या इंट्रस्टान कोणूच ना। पूण चोवया देवान तुला फ्युचर तर बरो दिलो, हेज्या मुखार तर बरें जालें जाल्यार डेफिनेटली देवान तर निर्मिला जाल्यार बरें जावपा जाय, म्हळ्यार 100% बरें जातलें।